आम्ही त्यांना पळयत ना त्यांनी म्हणलं की बशिल्ले लोक खूप आसता आणि बालाजी बशिल्ले लोक खूप आसता खूप कितें कितें उलयता तेचेर दुर्लक्ष करप आं कितें तुका सगळें फुडें कळटलें 2022 लागीं आसा रेव्होल्युशनरी खंय आहा बाकीचे कोण खंय आहा कितें आनी लोक कितें मागता गोंयकार तें तुमकां आतां 2022 बेगीनूच कळटलें. दुसरो जाणटो जो स्वताक यूथ म्हणटा दीपक ढवळीकर तेणे स्टेटमेंट दिलें. तेका रिपोर्टरान एका विचारलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंच्यांनी तुमचेर काल स्टेटमेंट दिलें जे तुजें कितें म्हणणें आसा काय म्हणून जाल्यार तो सांगता आमी तेंकां पयत ना खंय. तेचो रिप्लाय आमी तेका पयत ना खंय. हांव ह्या दीपक ढवळीकराक विचारपाक सोदतां जर तुमी आमकां पयत ना जाल्यार तुजो भाव रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें नांव कित्याक घेता आनी आमकां कित्याक इन्वायट करता तेच्या वांगडा अलायन्स करपाक म्हणून की काल तुमकां जो प्रेस कॉन्फरन्साक जो डोस दिला पळय तो चड जालो ओव्हरडोस जालो आनी तूं तुजी मायंड मातशी हें जालें हल्ला तकली हल्ल्या तुजी की तूं विसारलो. एवरी टायम तुमी विसारता कितें कितें उलयतात पळय प्रॉमिसीस ते तुमी लोकांक दिल्ले सगळे विसारता. सो हें तशेंच विसारलो तूं की तुमीच डिस्कस करून आमचें नांव घेतलेलें आनी तुमी आमकां पळयत ना म्हणून तुमी रिप्लाय करतात मिडियाक. म्हणजे मात तरी एक लज दिसपाक जाय. दीस इज सिमिलर लायक तो विश्वजीत राणे कसो म्हणटालो कोण मनोज आपूण वळखत ना आनी होच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लायव्ह व्हिडिओ करून हो विश्वजीत राणे आमकां इलेक्शनाक राव म्हणून चॅलेंज करपी मोदी म्हणटा आपूण तांकां वळखता तुमची याददाश्त वयता कशी. ते रामदेव बाबाचें कितें तरी पतंजलीचें कितें मेळटा आसतलें वखद तुमकां जाय तें तो बीजेपीन तुमच्या ग्रुपांतलोच ते सो तेच्या कडल्यान कितें तरी घे वखद तें आनी विसारपाक जायना पळय तसलें कितें तरी घे आनी मातशें जाणटेपणान तें यूज करा कित्याक तुमी रोखडे विसारता. रोखडेच तुमकां रोखडेच कितें उलयता पळय तुमकां कितें तुमी चिंतता पळय तें तुमकां उगडास उरना. आनी जेन्ना तुका प्रेसान विचारलें तेन्ना तूं तेका रिप्लाय करता आनी तेका तूं सांगता की वाटेर अशें चलता पळय आनी बार्रान बसता तेंचेर लक्ष दिवप ना म्हणून तेंकां इग्नोर करप. हेचो मिनींग कितें वाटेर चलता ते कोण मनीस न्हू गोंयकार न्हू बार्रान बसता म्हणल्यार कितें गोंयकार न्हू तेंकां रिस्पेक्ट ना. बार्रान बसलो म्हणल्यार रिस्पेक्ट गेलो वाटेर चललो म्हणल्यार रिस्पेक्ट गेलो आनी तुमी चलनासतले वाटेर कित्याक तुमी करोडांनी रुपया जमोवन दवरला ट्रस्टाच्या नांवान आनी तुमी आयज गाडयांनी भोंवता म्हणल्यार वाटेर जे लोक चलता पळय आनी जे कोण बार्रान बसता पळय ते लोक थर्ड क्लास कशें करून दवरले तुवें दाखयले त्या लोकांक काय व्हॅल्यूच ना कसो दाखयलो. तेंचें लक्ष दिवपाचें ना म्हणून सांगता म्हणल्यार ह्या लोकांची वोट्स नाका तुमकां. कितें उलयता पळय तेन्ना तुमकां मात तरी मरे जाणीव आसपाक जाय तुमकां खबर आसपाक जाय कितें तें. आनी आमी जाणा तूं आयज तुमी दोगूय जाण तुमी भाव आसा पळय तुमी आयज कित्याक आरजी फाटल्यान लागला तेजें रिजन आसा. कित्याक पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्यार तुमी तुमचें राजकारण सुरू केलें आनी ज्या हितून राजकारणान तुमी इतलो पयसो केलो पळय आयज तें राजकारण तुमचें हाल्लेलें आसा. शिरोड्या आमचें नेटान काम चालू आसा. तुका जर तूं न्हू तुजो खंयचोय कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार थंय येवपाचो ना. प्रियोळान आमचें सामकें नेटान म्हणल्यार नेटान प्रियोळान जाल्यार तुका लोक नांवूच घेयना तुजें. तूं कॉम्पिटिशन नात थंय. इट इज गोविंद वर्सीस आरजी. आनी तिसरें म्हटल्यार तुज्या मडकयन पासून आमचें काम चालू आसा आनी फर्स्ट टायम मडकयतले भुरगे भायर सरला पळय लाचा आपल्या गळ्यांतलो पट्टो काडून लाचारी मुक्त जाल्या पळय ते पळोवपाक जायना तुमकां. तेका लागून तुमी फ्रस्ट्रेट जाला. आनी फोनाय आमचे कुर्ती आनी खांडेपारा काम चालू आहा पळय हें पळोवन तुमच्या पोटान दुखला म्हणून तुमी आयज कितें करता तुमी फक्त तुमच्या डिस्कशनाक फक्त आरजी आहा फक्त आनी फक्त आरजी. तुमकां दिसना कित्याक तुमी आरजी वांगडा अलायन्स मागता कित्याक तुमी जाणा की ही सिटां आसा पळय ह्या सिटांचेर आरजीची विन इज गॅरंटीड हें तुमी जाणा. तुमचे कॅन्डिडेट पडपाचे आहा थंय. तुका जाल्यार मात पासून तो हेंच ना तूं तर केन्ना निवडून येवपाचोच ना. तूं तें सोडूनच दी. तूं चिंतूंक पासून नाका कितलेय टाकयो वाड कितलेय टाकयेन तें उदक घाल कितेंय कर फाल्यां भितर उदकान तें सॅनिटायझर पासून तुवें घातलें न्हू जाल्यार तूं निवडून येवपाचो ना. लोकांनी सगळें नोट केला की तुमी लोकांक कशें फटयतात. तुमी आर्जीक पळयत ना म्हणून सांगता न्हू तुमी आर्जीक पळोवच नाका. आमी तुमकां पळयत ना. तुमीच आमचें नांव घेता परते तुमीच आमकां भीक मागतात आमच्या कडेन अलायन्स करपाचे गजाली मिडियाच्या थ्रू तुमी स्टेटमेंट दितात. आमी येना तुमच्या कडेन भीक मागपाक कित्याक तुमकां खबर आसा तुमचें जाणटेपण जाल्लें आसा. तुमकां आतां कोण लोक विचारना आनी तुमच्या कडेन लोक आतां येवपाचे ना. ह्या यूथ जे आसा पळय ते तुमकां पळयना. सो हो तुमकां भंय जाल्लो आसा.
आणि तुझी कारस्थाना सगळ्यांक खबर आसा. तुझी कारस्थाना तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता जी कारस्थाना करता पळय ती कारस्थाना सगळ्यांक खबर आसा. तू कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवप म्हणल्यार लोक भियाता, दारां बंद करतात. कित्याक ते सगळ्यांक शिरोड्या लोकांक खबर आसतलें, प्रियोय लोकांक खबर आसतलें, लोक दारां बंद करून कित्याक रावता जेन्ना दिपक ढवळीकर रस्त्या वयल्यान चलपाक लागता तेन्ना.